सरकार लोकांच्या पोटार पाय दिता. लोक रस्त्यार देवल्यार पसून सरकाराक पडिल्ले ना म्हण आदलो खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान सरकाराचेर फोग काडलो. काँग्रेसीच्या सरकारान खेळा खात्यांत घेतिल्ल्या 145 कर्मचाऱ्यांक सरकारान वाऱ्यार सोडले. तांकां काडटना खंय 2 म्हयन्यां भितर पोस्ट काडून रेग्युलरायज करता म्हण सांगिल्ले. मात उपरांत कायमचे घरा धाडले. आतां कामगार आमरण उपासाक बसपाची तयारी करतात. खेळा खात्यान 145 कामगारांक पोरू नोव्हेंबरान कामावेले काडिल्ले. फाटल्या कांय दिसां सावन हे कर्मचारी आंदोलनाक बसल्यात. मात सरकार तांचो प्रस्न काना मनार घेना. सरकारान पोटार पाय दिला म्हूण ते बोवाळ मारतात. सोमारा ते खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालया मुखार आंदोलनाक बसले. आदलो खेळा मंत्री बाबू आजगांवकार तांकां घेवन खेळा खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाप विचारूंक गेलो. 6 म्हयने जाले आमकां कामाचे काडल्या आनी दुसरे म्हणजे आमची ल्हान भुरगीं आसा. म्हाज्या घोवान म्हाका सोडले. आमी ही विधवा बायलां थोडी आहा, तेंचे आधार ना आनी ह्या सरकारान आमकां अचानक काडून उडयले. आमचे कशें जातले? आमी भुरग्यांक कशी पोसतली? आमी हांगासून गेले की आमकां भुरगे चॉकलेट विचारता. आमकां चॉकलेट दिवपाक एक पयसो ना, तांकां एक चॉकलेट दितली जाला. पूण आमचे कशें पोट भरतले आमी? हांगा येतले, हांगा वाटेक पयसो आनी कामूय आमकां एक हेडीन ना. आनी हे सरकारान आमकां अशें फोटे लेकरान सांगले तुमी मतदान केले म्हणून काय प्रूफ हा आमकां विचारले. आनी एक म्हणे आमकां ऑफिसानूय घेयना नासले मेळपाक. तरी आसतना जबरदस्तीन आमी ऑफिसान गेली आनी आमी विनंती केली की आमकां सर कामाक घे म्हणून. पूण आमकां सरान कितें सांगलें, आमी 2 म्हयने तुमकां घेता. 2 म्हयन्यांक 6 म्हयने जाले तरी आमकां अजून घेवंक ना. फिक्स करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला काढत आहोत आणि जॉईन करताना तुम्हाला आम्ही फिक्स लेटर देऊन परत कामावर रुजू करून घेऊ असं त्यांनी आम्हाला वचन दिलं होतं. मनोहर पर्रीकारान लोकांक फटोवन मतां उखल्ली. सरकार फक्त पयशेकारांक सांबाळटा म्हूण बाबू उलयलो. ते सगळे त्याच लेवलाचे घेतलेले असतात, तशेंच कायद्यान घेतलेले असतात. अरे कित्या खातीर त्या पोटाचेर पांय दवरता ह्या भुरग्यांचे? अरे वो पर्रीकर, अरे ताका कळ ना गरीब लोकांची. अरे सगळ्यांक फटून हेणे मतां घेतली. खंय कासिनो बंद करतलो घेतली, लँग्वेज इश्यू करतलो म्हणून घेतली, मायनिंग सगळ्यांक भितर सगळे पयशेकार जे आहा खंय उडयल्या भितर, एकट्याक उडयलो भितर. सध्या एकार एक खाती आनी एजन्सीचे कामगार रस्त्यार देवंक लागल्यात. पयलीं महापालिकेचे, मागीर 108 अँब्युलन्सवाले, उपरांत सोसायटीचे सेक्युरिटी गार्ड, लायफ गार्ड आनी आतां खेळा खात्यांतल्यान काडिल्ले कामगार सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारतात. सरकार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर वा एजन्सी खाला कंत्राटाचेर आशिल्ल्यांनी सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारून कांयच उपेग ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. बाळीच्या शांतादुर्गा बाळिकांनीचे गडे जाले. गड्यांक 30 फूट लांब आनी 20 फूट उंचायेचे लाटाक बांदतात. उपरांत तांकां गोल गोल फिरयतात. एकेकले गड्याक 5 ते 7 भोंवताडे घुंवडायतात. गड्याक एके वटेन बांदतात आनी दुसरे वटेन लोक खामाक धरतात. हो प्रकार पळोवंक प्रचंड गर्दी पडटात. पळयात शांतादुर्गा बाळिकांनीचे गडे. सध्या शारांनी शिगमोत्सव चल्ला. आयच्या व्हिडिओत पळोवया पेडणेचो शिगमो आणि चित्ररथांची मिरवणूक. मोर्जे येथील वक्रतुंड प्रतिष्ठान असं हे पथक कुंभारसह नागरिक समिती सादर करत आहे. नादान पांडुपुत्र अर्जुन ने हमें अनुरोध भरा पत्र भेजा है. अपनी दृष्टि डाले उसे बंदी बना लिया जाएगा. विष्णु महादेव
कि इस पृथ्वीलोक पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ये ब्रह्मदेव के आदेश की अवहेलना है। तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ। या तो इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.